पळय गेल्ले खेपेक मिटिंगेक आमी सजेस्ट केल्लें जेन्ना देर वॉज एक दिसा सेशन घेवचें अशें सजेशन आशिल्लें तेन्ना आमी सांगिल्लें की वोट ऑन अकाउंट घेवचो 4 म्हयन्या खातीर एक्सटेंशन घेवचें ऑगस्ट पर्यंत वोट ऑन अकाउंट आहा तो डिसेंबर पर्यंत वाडोवचो नोव्हेंबराक किंवा डिसेंबराक फूल फ्लॅश सेशन घेवचें आनी बजेट पास करचें डिस्कस करून डिमांड डिस्कस करून पास करचें आज तांचें म्हणणें आशिल्लें की हेच पास करया म्हणून फूल बजेट पास करया कितें बिलां पास करया सो आमी म्हणलें की तें बरोबर न्ही कारण एका दिसा भितर येतलें सगळें कशें पास करूं आतां हांवें म्हजो नोट रिसेंट नोट रायटिंगान सभापतीक दिला तातूंत हांवें म्हटलां की सेशनाचें कार्यावळ क्वेश्चन आवर आसचो ताचे फाटल्यान डिस्कशन ऑन कोवीड पॅन्डेमीक ताचे फाटल्यान डिस्कशन ऑन फायनान्शियल स्टेटस ताचे फाटल्यान डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज कितलेशे झाडां कट करता म्हणटात पळय ताजेर एक इशू आहा ताजेर डिस्कशन करचें आनी ताजे फाटल्यान वोट ऑन अकाउंट घेवचो अशें रायटिंगान हांवें स्पिकराक पळयलां म्हजो डिसायड रिकॉर्ड करून पूण वन डे असेंब्ली सेशन तुमी अपोज केल्लो सजेस्ट केल्लो आमी अपोज करूं ना अपोज म्हणजे आमी सजेस्ट करूं ना पूण त्या वेळाचेर सभापतीन जें सांगिल्लें की हांगा अशी अशी परिस्थिती जातली इतले दीस सेशन घेतलें जाल्यार ताका लागून सभापती म्हणपालो एक दीस आतां घेवया आनी मागीर नोव्हेंबराक डिसेंबरान फूल फ्लॅज सेशन घेवया म्हणून आमी ताका कितें म्हटलें की एक दिसाचो जर सेशन घेतलो जाल्यार बजेट पळय आसा तें फूल फ्लॅज डिस्कशन करून पास करपा डिमांड्स आहा न्ही ते डिमांड एका दिसा भितर कशें पास करता सर सगळ्यांचें हें आसा सगळें क्वेश्चन सेईंग दॅट टिचरींग आपयता वर्च्युअल असेंब्ली जाता आनी दुसरें ताणें सांगलें वर्च्युअल असेंब्ली इज रूल्ड आउट ताजे कडेन तांची तयारी ना सद्या वर्च्युअल असेंब्ली घेवपाची तें सजेशन पयलींच केल्लें सगळ्यांक ऑनलायन आपयतालो न्ही पयल्याच दिसा सजेशन केल्लें तें तांचे तसो अरेंजमेंट ना म्हणटा ते वर्च्युअल असेंब्ली घेवपाक तांची परिस्थिती हांवें आतां आमचो क्लियर डिसेंट तांकां दिला की हें असेंब्लीचें शेड्यूल आसचें अशें आसचें आनी कितें आसा ती बिलां सगळीं मागीर पळयतात तुमी एकट्यानूच डिसेंट दिला काय तुमच्या वांगडा बाकी ताणें थोड्यांनी ओरली सांगलां हांवें रायटिंगान दिलां हांवें रायटिंगान रिकॉर्डाचेर घालां आनी तसो जाल्यार म्हजो डिसेंट बरोवचो नोट करचो Sir, death rate has been increased due to the COVID and CM is giving assurance in the cabinet कि it is due to the comorbid. Death rate has increased sir due to the positive. कोमॉर्बिड तांचे कडेन जें हॉस्पिटल पळय आसा कोवीड हॉस्पिटल थंय तांचे तें कोमॉर्बिडाक ट्रीट करप जायना आसतलें न्ही सी वॉट इज द पॉयंट कोमॉर्बिड पेशंटाक तांकां ट्रीट करपाक जाय न्ही थंय दोतोर आमोणकार इज ए क्लासीक एग्जाम्पल न्ही तो वॉज किडनी पेशंट आशिल्लो ताका थंय व्हेलो मागीर तो नेगेटीव जालो तरी आसतना ताका थंयच दवरलो ताणें